बिरेस्तारा राष्ट्रीय पत्रकारिता दीस राजकीय पावंड्यार मनयलो। ह्या निमतान राज्यांत उत्कृष्ट कामगिरी खातीर पत्रकारांचो भोवमान केलो। बातमी म्हळ्यार फक्त बातमी आसपाक जाय आनी सत्य आसा तेंच सामान्य जनते मेरेन सत्यकथेचेर आदारीत पावोवपाक जाय अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरान वक्तव्य केलां। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। न्यूज आर नॉट व्ह्यूज. व्ह्यूज बरोवपा खातीर भितरले पानां म्हणून हांव हे दिसांनी मुद्दम सांगता. ल्हानपणान हांव वर्तमानपत्रांत गोविंदराव तळवळकरांच्या अग्रलेखाचे हे वाचल्या शिवाय म्हाका न्हीद येनासली. आनी पॉलिटिकली ऑर आयडियोलॉजिकली आय वॉज एब्सोल्युटली अगेन्स्ट हीज आयडियोलॉजी. बट पत्रकार म्हणून लेखन जे करतालो, लेखणी जी आशिल्ली ती लेखणीचो फ्लो हो इतलो म्हाका बरो लागतालो की ताजे अग्रलेख वाचल्या शिवाय म्हाका समाधान जालें. म्हजी इतलीच इच्छा आसता की वर्तमानपत्रां शूड बी ऑनेस्ट कॅरियर ऑफ द न्यूज टू द कॉमन मॅन. आयज काल जालां कितें, जी बातमी आपल्याक पसंद ना, हांव एक पेपर वाचता, नांवां घेना गोंयांत आतां 22 जाले तुमी नांव, त्या पेपरांत म्हणजे प्रत्येक गजालीचो डिस्टॉर्शन कशें करप हाजें जर उदाहरण कोणाक जाय आसत जाल्यार तो पेपर वाचचो. सगळे नेगेटीव अग्रलेखा पासून बातमेन भितर कशें नेगेटीव घालप हांव दाखोवंक शकताय. म्हणजे जर कोण किशोर म्हजे कडेन बसत जाल्यार हांव तुका दाखोवंक शकता की खोटे कशे बातम्यो छापले. हांव उलयतां कित्याक, बातमी खरी छाप, बातमी डिस्टॉर्ट करूं नाका. अग्रलेखान टिका करपाचो अधिकार तुका उरता, पण बातमी जेन्ना पत्रकार खोटी बरयता जाणून खबर आसून तेन्ना म्हाका दिसता ही इज सॅक्रिफायसिंग हीज प्रिंसिपल. मे बी अनदर 10-15 years वी मे फायंड पीपल होल्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज. आनी हांव पॉलिटिकल पार्टीज हे अंडरलायन शब्द करताय. यू कॅन शूड नॉट होल्ड अ पॉलिटिशियन इंडिविज्युअली अकाउंटेबल, बिकॉज गोंयचे जर पॉलिटिकल खतखते जाता जाल्यार ताजें कारण गोंयकार इंडिविज्युअली अकाउंटेबल धरपाक वता. ही शूड होल्ड अ पॉलिटिकल सेट एज एन अकाउंटेबल, बिकॉज इफ यू डोंट इलेक्ट अ मेजॉरिटी यू आर गोइंग टू गेट अ मॅस. ते मागीर तुमकां अकाउंटेबलूय कोणाक धरपाक मेळचें. ही गजाल अत्यंत म्हत्वाची आहा. म्हाका दिसता मिडिया शूड एन्श्योर दॅट दीस कायंड ऑफ एटमॉस्फियर इज बिल्ट अप अमॉंग द सोसायटी.